मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्टाचेर हांव आसा, जंय आयज गोंय सरकारान जे पोलीस स्टेशन केलां, मोपा एअरपोर्ट पोलीस स्टेशन जे हांगासर केलां, ते पोलीस स्टेशन काय रस्तो ते आमकां खबर ना. त्या पोलीस स्टेशनान इतली धूळ आसा आणि इतल्या प्रमाणान थंयसर जो स्टाफ आसा आणि ते धुळीचे इतले साम्राज्य आसा, तातूंत बरो मनीस हेल्थी भितर शीक पडो शकता. सरकारान हांगासर जिओमार्ग एअरपोर्ट दिवन कोट्यांनी खर्च केला, पण जे सुविधा पयले जाय ते स्टाफाक जे सुविधा जाय, ताका टॉयलेट जाय, बाथरूम जाय, ते सुविधांची पयल्या जाल्यार थंय कांयच अर्थ ना. सरकारान ताबडतोब हातूंत लक्ष घालून लोकांचे लायफ, हांगा लोकूय खुबशे आउटपोस्ट म्हटल्यार हांगासर ही एरिया आहा ती मोपा एअरपोर्टाक दिल्यात. हितून पंचक्रोशी 5 गांव आसात, पण आयज सरकारान नाका थंय खर्च करून जाय त्या गोश्टींक खर्च करपाची गरज आसा. जो आमचो मुख्यमंत्री गोंयचो प्रमोद सावंत आसा, त्याचे कडेन हें खातें आसा. तांणी ताबडतोब हेची आयज ह्या 8 दिसां भितर सोय करपाची, नाजाल्यार हे गोश्टी आहा पळय ते इंटरनॅशनल जगाच्या पाठीर वयतले. इतलें हांव सरकारा कडेन मागता, तेंच्यांनी तेंची सोय करची म्हणून.